बेडशे तळावली फोण्या शाळेकडेन येवपी मोबायल टावराक पालकांनी विरोध उक्तायला। पालक म्हणटा टावर खंयी व्हरचो पूण शाळे लागीं नाका। RDX गोवा खातीर तळावलीच्यान विदिता प्रभू। सो तुमचो विरोध आसा टावराक? हय विरोध आसा, कित्याक आमची भुरगीं हांगा लागीं शिकता। म्हाजी नात महालक्ष्मी हायस्कुलान शिकता, ते आमकां सामकें लागीं पडटा। तेन्ना म्हाका हो टावर हांगा नाका, आनी खंयी घालूं, म्हाजे प्रॉब्लेम आमचे प्रॉब्लेम कांय ना, पण शाळे लागसार नाका, शाळे लागीं नाका। हांव हे शाळेंत पोर्तुगीज टायमा वयल्यान शिकता। 57-58 तरी कितें तरी हांव पोर्तुगीज शिकलां। एक क्लास काय 2 क्लास भितर शिकला, नंतर मराठी शिकला। घेवपाक शकता, पूण आयज 19 डिसेंबर हो बरो आसलेलो, कित्याक आमकांय मत जाणून घेवं जाय सगळे पेरंट्स बाबा म्हाजेच एकट्याचें तशें ना, हे आतां सगळे पेरंट्स येयल्या, कित्याक सदांच अशें 19 डिसेंबराक येयना, पूण आयज हो 19 डिसेंबराक सगळे पेरंट्स येयल्या, कित्याक तांकां ते ओपोज करपाक आसलो टावर हांगा नाका म्हणून। आतां टावर येता आनी शाळा बंद जाता अशें कितें आसा काय? डेफिनेटली सगळे भुरगे पालकांचें तेंच मत आसा म्हाजें धरून। फक्त टावर जाल्यार भुरग्यांक कोण धाडपाचें ना, रोखडे दुसरे कडेन घालता आमी। ओके, सो सद्याक कितलीं भुरगीं शिकता म्हणटा हांगा? प्रायमरी स्कुलान 10 बरोबर आहा न्ही। मग ओवरऑल कितली जाता प्रायमरी टोटल सगळे ओवरऑल कितली? अंगणवाडी आसा म्हणल्यार आनी 15 धरलें जाल्यार 25 अंगणवाडी आसा, 25 ती आनी प्लस लोकविश्वासाची लोकविश्वासाची। पण स्थानिक आमदाराची भेट घेतली तुमी ह्या संदर्भात? वचून येयल्लो स्थानिक आमदारांक मेळोंक येयल्लो, पूण तेंचें मत कितें आसा, जर तर सगळ्या लोकांक जाय जाल्यार तें जातलें। आतां लोकांचें कितें आसा, हांव उलयतां सगळो एज अ पालक म्हणून उलयतां, लोकांचें कितें आहा तें तांकां ग्रामसभेन घालूनी जाय जाल्यार आमी पण स्पेशली तुमी तांकां दुसरी सायड बीन कितें दाखयल्या? दाखयल्या आमच्या ती पंचायतूच फिजिबल आसा? ते कितें जाता तांकां म्हणटा ते फिजिबल ना, म्हणजे तेंचे ते टॅक्निकल टर्म म्हाका खबर ना, की हांव हितून एक्सपर्ट न्हू। सो तांकां कितें आहा, तांकां हांगा रेंज मेळना, थंय रेंज मेळना अशें आसा। आनी हांगा म्हाका तरी दिसता गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटकीर तांकां कमी रेंट दिवचें पडटलें, प्रायवेट प्रॉपर्टी आमी दाखयली म्हणटकीर तांकां चड रेंट दिवचें पडटा, अशें कितें आसतलें हितून। जायत जाल्यार तांकां गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी दुसऱ्योय आसा गांवांत, ह्या पंचायतीच्या एरियेन दुसऱ्यो आसा। एक आसा म्हणटा ती वाडी तळावली शाळा, ती बंद जाल्ली आसा, थंयसर पूण अंगणवाडी चालू आसा हेंवूय सांगता, पूण थंय घाल म्हणून असो हें ना म्हाजो मुद्दो। कासवाडा आसा ती शाळा बंद पडलेली, पूण थंय घाल अशें म्हणना, पूण जर तर तांकां आसा थंय चॅक करा न्ही तुमी डायरेक्ट येयले आनी हांगा जे चालू आसा ते शाळेकूच घाल जाय अशें तेंचें मत कशें येतलें? जो टावर येवपाचो आहा म्हणून अशें आयकलां, गांवच्या लोकांचो विरोध आहा, ते शाळेन भुरग्यांचोय पेरंट्साचोय विरोध आसा आनी हांगासरूय PTA जावं काही पालकांचो विरोध आहा। तेन्ना मॅनेजमेंटाचें कितें नक्की डिसिजन आसा ह्या टावरा बद्दल? न्ही, आमचें कशें आसा, स्कुलान जर स्टुडंट आयले तर स्कूल चलतलें। आमी सदांच पालका वटेन आसतले, जे पालक मॅक्झिमम पालकांक कितें जाय त्या वटेन आमी आसतले। हांव ऑलरेडी ते दीस सांगलां, आमकां ताजे कडल्यान कांयच गव्हर्मेंटा कडल्यान येवना, ADN-ल्यान येवना, एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान कांयच येवना। सडनली थंय ते जेन्ना इलेक्शन जावपाक लागलें तेन्ना एक 2 जाण पेरंट्सांनी म्हाका कॉन्टेक्ट केल्लो आनी हांव थंय गेलो आनी हांवें तांकां सांगलें, मामलेदार आशिल्लो, पुलीस ऑफिसर्स आशिल्ले, म्हणजे पुलीसमॅन, हांवें तांकां सांगलें ऑलरेडी आमचो स्टँड कितें आसतलो तो, की तुमी, हांवें इतलें सुद्दां तांकां सांगलां की शाळेक सेटबॅक सुद्दां दवरिनासतना तुमी तो इरेक्ट करता। प्लीज थिंक ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। आमचे कडेन आतां प्री प्रायमरी धरून 10th पर्यंतचे भुरगे आसा। तो म्हाका विचारपाक लागलो, तुका खबर आसा तो इफेक्ट जाता, म्हणजे तो कॉन्ट्रॅक्टर, हें इफेक्ट जाता हें तें तुका खबर आसा, यू हॅव स्टडीड इट? हांवें म्हणलें आय एम नॉट ए टॅक्निकल एक्सपर्ट मॅन, पूण म्हाका म्हणल्यार तुमी जेन्ना रेस बी सोडटले तेन्ना ते भुरग्यांक इफेक्ट जर जावंक शकता जाल्यार तुमी यू कॅन चेंज दीस प्लेस from this spot to some other spot which will not affect both the schools. Secondly, I have also spoken to him ki the primary school जे आसा that also comes in our school complex. आमच्या school complex ते येता तेन्ना आमकां कांयच तुमचे गायडलायन्स ना, आमचे तर तो पळयलो तुमचें परमिशन आमकां लागना, फक्त PWD लागता। मागीर पंचायतीचो तो मेंबर आशिल्लो, ऑनरेबल मेंबर ऑफ दीस वार्ड, सरपंच आशिल्ली, तिणी सांगलें आमकां हें कांय ना, आमकां फक्त इंटिमेशन आसा की दे आर गोईंग टू इरेक्ट।
आमचें परमिशन मागूं ना कांय ना आनी आमी लागले मिटींग घेवन ठरयलां पंचायतीन की 15 तारीख पर्यंत आमकां दिया, आमी तुमकां दुसरो स्पॉट दिता, नियर बाय स्पॉट दाखयता. तर 15 तारीख जावचे पयलींच तांच्यांनी 12 तारखेक विथ पुलीस फोर्स बी हाडून कंस्ट्रक्शन सुरू केलें. सो हांवें तांकां सांगलां आमचे हांगा इरेक्ट करपाक, to erect the pole very nearby to the primary school, we have got objection.